मोहिमेवरून चालल्या आमच्या पावा विनोत्यांक तुजी मोजत पावोय साक्षी दिवंक जेजूक पावार पोसरूंक उर्बेन बोर आमकां जागोय तुजे वाजा आमच्या बाबा तुजे पासत आर्गां मोहिमा बापाक जेजूक पवित्र आत्म्या आर्गां मोहिमा सासना मार्कूचें शुभ वर्तमान. जुआवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो आनी थंय देवाच्या राज्याचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. नेमलेलो काल बोल्लो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. एकदां तो गालिल्याच्या दर्याचे देगेच्यान चलत वेतालो. त्या दर्यान सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे पागेरां मारताले कित्याक ते खारवी आसले. तांकां ताणें देखले आनी जेजून तांकां म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशां धरतात तसले खारवी करतलो. आनी रोखडेच ते जालां थंयच सांडून ताच्या फाटल्यान गेले. आनी थंय थावन मातसो फुडें वचून जेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव होड्यार रापणी सारक्यो करताले ते ताणें देखले. आनी रोखडेच तांकां आपयले आनी जेबेदेवाक आपल्या बापायक मान्या बरोबर होड्यार सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. देवाचें उतर हें.